शेक्स आतां येवपाचे आसा आनी पोरू तुमी एनावन्स केल्ले म्हणून याद करून दवरता की प्रत्येक शेकान फीश करी रायस दिवची पडटली म्हणून दिली ताणी शेवटां. आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार आसा पळय ते प्रामाणीकपणान एक्चुली करता. हांव मरे बेतालबाती इनास म्हणून आसा आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल वन ऑफ द ओल्डस्ट मस्ट बी ओनिंग अ शेक. ताज्या मुद्दम आमी ते दिसा सावथाक सगळी मिटींग बी केली आनी आमी ताज्या शेकार जेवपाक गेले. मुद्दम हांवें सांगलें म्हाका म्हणलें फीश करी आनी हें दी. ताणें फीश करी बरोबर कॉन्टिनेंटल हाडलें आनी बाकीचे तरेचे आपल्या भशेन तो हें करून हाडलें. एक पळयतकर म्हाका दिसलें की त्या पॅशनान तो कुकींग करून ताणें हाडलें पळय यू कूड मेक आउट दॅट फ्लेवर एंड द टेस्ट ऑफ द फूड देर इट सेल्फ. These are our Goans who are involved directly in the shack business, running the shacks on themselves. There are two more categories. One is the shack म्हाका मेळटा लोटान, पूण म्हज्या सोयऱ्याचो एक्चुली शेक चलोवपाचो धंदो आसता ताका लागिल्लो नासता. सो म्हजो तो चलयता गोंयकार. आनी दुसरी कॅटेगरी तिसरी आसता जो हांव शेक नांवाक घेता आनी भायल्याक दिता. सबलेट करता. वी हॅव बीन व्हेरी क्लियर सबलेटिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन. Heavy fines have been already enforced in the past. Cancellations केल्ले आसा. So shack businesses with Goans will remain with Goans. आतां तांचो डिस्प्यूट जो आसा जो म्हज्या सोयऱ्याकूच हांवें दिलें जाका शेक लागून आशिल्लें पूण तो चलयतालो हाजेरूय आमी फाटल्या सिजनाक एक्शन घेतलें. जवळ जवळ 23 जाणांक आमी कॅन्सल करपाक घेतले. आतां देर आर रिक्वेस्ट कमींग फ्रॉम MLAs ऑफ द कोस्टल बेल्ट जीत जावं मायकल जावं बाकीचे की ते रिकन्सिडर तरी करचें म्हणून. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां कन्सिडर ती पळोवन घे. सो मोस्टली वी आर लुकींग पॉझिटिवली टुवर्ड्स दीस 23 or 20 or 23 numbers which were within the Goans. पण कंप्लिटली नॉन गोवनांक दिल्ले तांकां. कमिंग बॅक टू द टॉपीक ऑफ रिन्युअल आनी नॉन रिन्युअल आनी हे कमिंग टू द फूड जेवण खाण सगळ्या फीश करी रायस म्हणटा ते सगळ्या शेकार मेळटा. आमी जितले नॉन गोवन्स येवन समज करता आनी आमकां आज एक कंप्लेन मेळ्ळी जाल्यार वी वील एन्श्युअर दॅट शेक इज इमिजिएटली कॅन्सल्ड आनी ताका एखादी ब्लॅकलिस्टूय करतले. ह्या वर्सा दिवचे ना मागीर ताका ना मेळचेच ना न्ही. पोरू जांकां ब्लॅकलिस्ट करून काडून तांकां ह्या वर्सा लायसन्स रिन्यू जावचें ना. ज्यांनी लास्ट इयर ऑलरेडी हें केलें ना एकूच फरक खंय आसा जे गोंयकारा भितर आशिल्ले जो शेकवाले एसोसिएशन बाब क्रूज आनी तांचे सगळे एंटायर टीम एड कम की ते तरी तुमी कन्सिडर करचे आनी जशें कोस्टल MLAजान सांगलां आय थिंक वील हॅव अ वर्ड विथ आवर चीफ मिनिस्टर अँड डिसायड ऑन दॅट. बट कंप्लिटली जे सबलेट करता दुसरे कंप्लिटली सबलेट काय करूंकच शकना न्ही. ताजे खातीर तांकां ऑलरेडी आमी कॅन्सलेशनाक घाले लास्ट इयरूच घाले. वन ऑफ दीस अनटुवर्ड इन्सिडंट वीच हॅपन्ड वॉज ऑन अ शेक वीच वॉज सबलेट टू अ पर्सन ऑफ नॉन गोवन ओरिजीन. सो तो कसो जावंक शकता. आनी मागीर थोडे लोक अशेंच मागता की आमी दिल्लीवाल्यांक विकतात म्हणून. आमी गोंयचे धंदे गोंयकारा कडेन उरचे म्हूण सरकार पूर्ण जबाबदारी घेता. खंयच भायर दिवचें ना आनी दिवपाचें सोदूय ना. वॉटर स्पोर्ट्स आसूं शेकवाल्यान वी हॅव बीन वोकल अबाउट इट. अ कपल ऑफ टायम्स सम पीपल फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑर समबडी सेड आमी दिल्लीवाल्यांक दिता. आमी वेन वी ट्राय टू गेट रिफॉर्म्स रेग्युलेटेड बिझनस करात ट्रान्सपरंट दवरात तेन्ना खूब जाणांनी म्हणलें की आमी हो धंदो काडून कोणाक तरी भायल्यांक दिवंक सोदता म्हणून. भायल्यांक दिवपाचो प्रश्नूच ना. वॉटर स्पोर्ट्स आमचे गोंयकारांचे तांणी सुरवात केल्ले आमचे शेक्स गोंयकारांचे तांचे खातीर पॉलिसी काडल्या. आतां तांच्या भितरूय हांवें सांगलां की तुमी रिस्पॉन्सिबल रावा. तुमी एज अ एसोसिएशन ज्यो मागण्यो करता आमी आतां सगळे करून दिता. शेक सीजन सुरू जातालें आनी डिसेंबर पर्यंत शेक जायना आशिल्ले परमिशनाकूच धांवताले. लास्ट इयर आनी दीस इयर बाय ऑगस्ट वी हॅव गिवन देम परमिशन. सो शेक्स आर रेडी ऑर दे कॅन बी रेडी मच बिफोर द सीजन. सो हांवें लास्ट टायम एक डायलॉग मारिल्लो की एवरी टायम ट्युरिस्ट येताले आनी शेकांक रावताले म्हणून. आतां शेक आसा आनी ट्युरिस्टांक रावले म्हणून. एडवान्सान आसा आनी दे आर व्हेरी हॅपी टुडे. वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक कडेन जावं हांचे कडेन जावं कंटिन्युअस चर्चा म्हजी आसता पर्सनली आसता. तांचे इश्यूज समजून घेता कित्याक आय वॉन्ट देम टू ग्रो बट ग्रो इन अ व्हेरी ऑर्गेनीक मॅनर आनी एन्श्युअर दॅट टावटींग कमी जावपा जाय ट्रान्सपरन्सी येवपा जाय आनी रेग्युलेशन सारकें पाळून करपा जाय. सो हें समज केलें म्हाका दिसता एवरीबडी द पीपल इन द वॉटर स्पोर्ट्स मेक देअर मनी गोवा अर्न्स अ गूड रेप्युटेशन एंड नेम. कित्याक आमकां सद्या कॉम्पिटिशन येयलां मालवण सायडीक यू आर ऑलरेडी हॅविंग थिंग्स वीच हॅव बीन वोकल फ्रॉम 2022. तुमी तुमच्या जाग्यार घालात नाल्यार फाल्यां धंदो गेलो आनी गव्हर्मेंटाच्या नांवार बॉब मारनाकात. आमी हांगा आसा तुमकां सपोर्ट करपाक पूण तुमी तुमच्या जाग्यार घालप खूब म्हत्वाचें. नाल्यार मालवण वचून जेन्ना कोण वता जाल्यार हांगाचोच कोण तरी विकता पॅकेज देन दॅट्स अ कन्सर्न वीच वी हॅव अगेन स्टार्टेड वर्किंग ऑन. So all as the ecosystem is concerned, as far as this tourism is concerned, hands-on at the ground level, we are ensuring that these things are tackled
इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर गोवन स्टेक होल्डर्स. तुमकां एक गूड न्यूज आसा, मालवणा बी तेवटेन सोऱ्याचेर टॅक्स वाडयलो, ताका लागून लोक परत गोंया वटेन येता, कारण ट्युरिस्टांक केन्ना मातशें मारचें बिरचें पडटा जाल्यार परत गोंयानूच आसता ते. आमकां सोरो मारपी ट्युरिस्ट फक्त जे येतात ते आमी खंय म्हणलें ते आमचे ट्युरिस्ट म्हणून. ते मालवण समज वता आनी टॅक्स वाडयल्या जाल्यार मालवणाक रोखडेंच कळ्ळें की टॅक्स वाडयला असले आमकां ट्युरिस्ट नाका म्हणून. हांव तांचेर कमेंट करना, पूण गोंयांत जे येता आर नॉट ट्युरिस्ट ओनली हू कम टू ड्रिंक. आज वी हॅव एक्सप्लोर्ड गोवा मच बेटर. आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणलें, हिंदलँड म्हणलें, एडवेंचर काडलें, वेलनेस काडलें, कलिनरीचेर उलयता आमी, जेवणाचेर उलयतात, हे सगळे एक एक पळयलां आमी, फेस्टिविटीचेर उलयता. सो आज ट्युरिस्ट जो येता ते इम्प्रेशन अबावट गोवा, जशें तूं जें म्हणलें तें आमी स्वता करेक्ट करपाची गरज आसा. गोंया जो येता फक्त पार्टी लायफ आनी सोऱ्याक येना म्हणून, बट वी हॅव मच मोर. लाजे येता, खूब जाण येता, पार्टी डेस्टिनेशन म्हणून आतां वेडिंग डेस्टिनेशन जालें. आमी आतां वी आर अ गूड वेडिंग डेस्टिनेशन, सो लोक घेतलेच. पूण सोऱ्या खातीरूच गोंया येता इजी अशें मेळटा हांव मानपाक रेडी ना. Okay. इजी मेळटा, पूण आतां अशें पळोवंक गेलो जाल्यार सगळे जाण हांगा वचपा आशिल्ले, हरियाणा, गुरगांव, आनी चिपर देन गोवा. ते बीच ना न्ही म्हणून. पूण थंय बीच ना म्हणून थंय तसले लोकूय ना, गोंयकार गुरगांव ना, म्हणून लोक हांगा येतात.